वास्को एमपीटी बंदरावेल्यान नाफ्ता सयत भरकटिल्ली टँकर बोटीचे रेस्क्यू ऑपरेशनाक 4 दीस वतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला। पाकिस्तानांतल्यान पश्चिम बंगालात वचपाचे हे बोटीचे इंजिन रुमाक कोचीत उजो लागलो। ते उपरांत थंय ती बोट 11 म्हयने उरली। एक्टिविस्टांनी बोवाळ घालतकीच ती बोट गोंयांत रिपेराक म्हूण 7 दिसां खातीर आयली आनी 3 म्हयन्यां हांगाच उरली। तो रिपोर्ट प्रुडंटान शेनवारा केल्लो। गोंयांत पावतकीच फुडें कितें जालें तें पळयात। 15 जुलयाक रिपेरा खातीर म्हूण नाफ्तान भरिल्ली MT नुशी नलिनी ही टँकर बोट एमपीटीच्या क्रूज बर्थार पावली। बोट मालकाचो प्रतिनिधी आनी बोट विकून पयशे वाशील करूंक सोदपी बँकेन नाफ्ता कार्गो काडूंक आनी बोट खाली करून सारकी करूंक म्हूण फुडाकार घेतलो। एमपीटीन सगळी तयारी करून सप्तका भितर नाफ्ता दुसरे बोटीत ट्रान्सफर करून बोट रिपेर जातली म्हूण तांकां उतरूय दिल्ले। मात बोट गोंयांत पावतकीच एमपीटीन कामा खातीर परवानगी घेवंक प्रक्रिया सुरू केली। कस्टम्सान टायम काडलो। दीस फुडें वता तशें एमपीटीच्या बर्थाचे भाडें वाडत वताले। दुसरे वटेन एमपीटीन टग बोट हाडली। तशेंच बोटीर क्रू मेंबर चडोवपा खातीर एक एजन्सी नेमली। मात बर्थाचे भाडें, बोटीचेर क्रू मेंबर चडोवप आनी टग बोटीचे भाडेंच कोट्यांवयर पावंक लागले। कस्टम्सा कडच्यान परवानगी मेळूंक कळाव जावंक लागलो ते पळोवन पोर्टात रिसायकलर रजिस्टर करूंक अडचणी येता जाल्यार बोटींतलो कार्गो पोर्टाचे शोर टँकांनी घालपा खातीर परवानगी दिवची म्हूण बोट मालकान कस्टम्साक विनवणी केली। बोट अंडर अरेस्ट आशिल्ल्यान कार्गोय अंडर अरेस्ट आसा असो दावो करून कस्टम्सान बोट मालकाची विनवणी आयकली ना। उपरांत बोट मालकान हायकोर्टा कडच्यान रिलीज ऑर्डर हाडली, मात अजून मेरेन ताका परवानगी मेळूंकच ना। बोटींतलो कार्गो दूषित जाला आनी तो क्लियर करूंक जाय म्हूण बोट मालकान नेट धरलो। निमाणे 3 म्हयन्या उपरांत कस्टम्सान 200% कस्टम ड्युटी लावन लेटर काडले। काम फुडें व्हरूंक बँक गॅरंटी म्हूण 8 कोटी दिवंक सांगले। कार्गो मूळ स्वरुपात ना तेन्ना मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण हो कार्गो 200% कस्टम ड्युटी खाला येता म्हूण कस्टम्सान दावो केलो। तो मेरेन बोट मालक आनी बँकेचे प्रतिनिधींनी कॉस्ट कटिंगाचो विचार करून इनर एन्करेजांतल्यान कार्गो शिप टू शिप ट्रान्सफर करपाचो पर्याय काडलो। मात शिप टू शिप ट्रान्सफर करपा खातीरूय कस्टम्सा कडच्यान अजूनय परवानगी मेळूंक ना। कस्टम्साचे ज्येष्ठ अधिकारी सुटयेर आसात। तशेंच आनीकूय कांय कारणां आसात म्हूण सुत्रां सांगतात। निर्देशा प्रमाण देशांत खंयच नाफ्ता कार्गो ऑफलोड करपाक मेळना। ताका लागून बोट मालकान दुसरी बोट हाडून MT नुशी नलिनींतलो कार्गो ट्रान्सफर करून दुसऱ्या देशांत व्हरपाचो प्लान केल्लो म्हूण एमपीटीची सुत्रां सांगतात। दुसरी बोट येवपाची आशिल्ली, मात परवानगी मेळूंक कळाव जाल्ल्यान ती बोट 25 ऑक्टोबराक हाडपाचें थारले। तो मेरेनूय परवानगी मेळूंक ना म्हूण 27 ऑक्टोबराक बोट हाडपाचो प्लान जालो। मात कस्टम्सा कडच्यान परवानगी मेळूंक नाशिल्ल्यान ती बोट आसा थंयच आसा। आतां ती बोट 31 ऑक्टोबराक गोंयांत येवंक शकता। शिप टू शिप कार्गो ट्रान्सफर करूंक इक्विपमेंट आनी स्पेशल टीम मुंबयच्यान येतली। ते उपरांत शिप टू शिप ट्रान्सफर करूंक दोनूय बोटी एमपीटींतले बर्थ नंबर 8 धाडटले। कार्गो ट्रान्सफर जातकीच दुसरी बोट पोर्टांतल्यान वतली। हे काम जातकीच MT नुशी नलिनीचें कितें करपाचें ताचेर बोट मालक निर्णय घेतलो। ताचेर फुडली दिशा थारतली म्हूण एमपीटीची सुत्रां सांगतात। कस्टम्सान तेप टायम खाला। शिप टू शिप ट्रान्सफराची परवानगी हातार पडत काय म्हूण दुबाव। ते वटेन मुख्यमंत्र्यान एमपीटी बरोबर बसका घेवन परिस्थितीचो अदमास घेतला। बोट खडपाचेर आसा। रेस्क्यू टीम बोटीचेर नजर दवरून आसा। डायव्हर्स बोटी पोंदा वचून बोट सेफ आसा काय ना ते पळयतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला। दर्यांत अडकल्ली ही बोट बरे भशेन मुरगांवां परत पावली जाल्यारूच फुडले। सो दॅट आमकां आतां फुडले ऑपरेशन जे आसा ते फुडलो सगळो प्रोग्राम्स ऑलरेडी ठरयला। त्या प्रमाणे फाल्यां परवाशे 2 दीस लागतले। ऑलरेडी ती टो करून हाडप शक्य ना। ताजे आमी तितून आशिल्लो नाफ्ता हो दुसऱ्या हितून दुसरी ऑलरेडी बार्जीस टँक्स मागयल्या त्यो इट वील टेक अनदर 2 days। इवन ऑलरेडी ताका लागपी पंप आसतले, बाकीचे सगळे इक्विपमेंट रिलेटेड टू इक्विपमेंट सगळे हाडटले आनी ताजे उपरांत भितरलो नाफ्ता शिफ्ट करतले दुसऱ्या बार्ज टँक जो आसा तितून। आनी ताज्या उपरांत ऑलरेडी दुसरो मनीस जो घेवपी आसा ताणें आपली शीप आपयल्या डीप सी परत इट वील ट्रान्सफर टू द अनदर शीप ट्रान्झिस्टर शिप्स आनी दे वील टेक समवेअर आउट। बट ऑलमोस्ट ऑल केअर वी आर टेकिंग अनदर 3 to 4 days दिस ऑपरेशन वील गो ऑन। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।